आय थिंक हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर जालो त्या दिसा पासून आज पर्यंत सबंद डिपार्टमेंटान अबाउट the working in the department, execution in work, and also जी अशा तिनूय गोष्टी धरून बरें काम करपाचो प्रयत्न केला आणि जवळ ऑन एन एवरेज एज ऑन टुडे इन लास्ट 2 years we have tendered almost about 5,000 crore work, including all other works apart from underground cable. This execution is going on. The work, especially underground, which was tendered prior to August 2024, ही सगळी कंप्लिशनाच्या हेचेर आसा आणि ऑगस्ट 24 नंतरची जी कामां आसा ती अंडर एक्झिक्युशन आसा. जी सबस्टेशनां अपग्रेड करपाक आमी घेतिल्ली ती सबस्टेशनां अपग्रेड करपाक आमी चालू केल्या. त्या शिवाय जो बार्देजांत मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो तो मेजर प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपा खातीर, बिकॉज टुरिजम इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टंट फॉर गोवा आणि त्या खातीर साधारण 350 कोटीचे टोटल बार्देस तालुक्याचे अपग्रेडेशन सबस्टेशन प्लस बाकीचे हे आमी चालू केलां. तें काम एका वर्साक सुटतलें. ह्या शिवाय अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, अपग्रेडेशन ऑफ ओल्ड सबस्टेशन ही सगळीं कामां प्रायोरिटी जी जाय ती आमी घेतल्या. त्या शिवाय नवे ट्रान्सफॉर्मर जे आसा तेही आमी बसयतात. आतां हें सगळें काम जर कंप्लीट जातलो जाल्यार ताका वेळ जाता आनी तो वेळ खूब असो लागता असो न्हय. खंयचेंय काम हातांत घेतल्यार इफ इट इज मोर देन देर इज अ CPWD मॅन्युअल Volume 1 and 2. If the work is of certain amount, you require a 540 days. If the work is of certain amount, you require a 180 days. अशी CPWD मॅन्युअला कंडिशन आसा. Based on that condition, we work out the time limit of the project. If any hindrances on the behalf of the government or department जर आसा जाल्यार ती तातूंत घालता आनी ते सगळे करून हे काम एक्झिक्युशन जाता. Reinstatement in the form of putting earth in the trenches is the work of the power department. And further, जे वयलें काम आसा तें PWDचें आसा. Based on that, when we write a letter to the PWD department that certain work from zone this to zone that is completed, PWD is making the estimate, get sanctioned and do the work.